फकत आमी जाणो जेजू एकलोच तो देवाचो पूत, देवासून आयलोलो, देवा बरोबर ताणें आपलें जिवीत चाललें, ताणें आमचें जिवीत आपणाचेर घेवन आमकां पातकांतली सुटका दिवच्याक ताणें आपलें जिवीत बोली कसो आमचे पासत वारोयलें आनी आमकां सगळ्यांक पातकांतली सुटका दिली, ताका पुनर्जीवन केलो आनी तो आमचे मदें जियेता. हें आमकां पयले वाचपान सांगलेलें आसा, सगळें कळीत केल्लें आसा. कोण जेजू पळय तो, थिचूर आमकां सारांश मेळटा. आनी हें आमी सगळीं जाणां जियेता. कोण जियेता? जेजू जियेता. कित्याक तो आमचे सोबें पुनर्जीवन जालेलो आसा आनी तो आमचे सोबें वावुरता. म्हणून तो कितें आमकां सांगता? भियो नाकात, हांव तुमचे बरोबर सदां काल आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, आयज आमी कितें पळयलां? कशे भाशेन त्या वेळार जेन्ना तो पुनर्जीवन जालो, वस्तुरी आसलेल्यो त्यो पयल्यो ताचे फोंडाशी गेल्यो, समाधेशी गेल्यो, आनी ताणें पळयलें की तो थिंचूर ना. देवदूत तांकां म्हणूंक लागले तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. देवान ताका पुनर्जीवन केलो. आनी मागीर जेजू तांकां भेटलो, ताका सांगलें म्हजे भावांक गालिलियाक यात आनी हांव तांकां थिंचूर भेट्टलो म्हणून. हें तशें घडलें. पूण आतां जुदेवा मदें कितें जालें तें पळयात. अशें तांच्यान शिपायांनी केन्नाच करूंक जायना, तांकां सारके काबार कोत्तले आसलेले. पूण पळय अशें त्या वेळार आनी आतां पर्यंत घडटा. सोत आमी फोटींनी दांपून उडयता आनी हे परी आमचें जिवीत सादता. भयणीनो आनी भावनो, आमी कशे भाशेन म्हणून जियोया. आमी जेजूक आमची चिंतना भावना सदांच समोर पळोवन तातूंतली आमकां निवार म्हणून आमी ताचेच कडेन विनंती करया. आनी तो आमकां दाखयतलो कशे भाशेन जो आमचे सोबें जियेता, आमचे बरोबर कसो वावरूंक सोदता पळय थंय. हें आमकां मेळ्ळें म्हणटच आमचे भितर एक आनंद आसतलो जो भायल्यांतल्यान आमकां मेळो ना. जो भायलो आनंद आसा तो तगो ना, तो उरो ना. पूण भितरलो आनंद आमचे बरोबर सदांच आसा. कित्याक जिवन जेजू आमच्या काळजांनी जियेता. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया. एकूच मिनूत जेजूक आमी अणभवया. तो आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यान, सुस्कारांतल्यान येता आनी आमकां तो आपले गोठायेन बोत्ता. देव तो, आनी ताणें आमकां रचलेली आसा. ही ताची रचना आमी आजुनूय पूर्णपणे जिवंक ताची मदत आमकां जाय. आनी ही मदत आमी घेवन ताच्या एकवटान आमी जिवंक जाय. सुस्कार भायर सुटना सगळे आमचे भितर आसा तितले ताचे धरून, बरें वायट कितें आसा तितलें तो आमकां दुसऱ्या सुस्कारान अदीक आनी अदीक ताचें स्पश्टीकरण करतलो. कित्याक ताचो पवित्र आत्मो आमचे सोबें आसा. आनी इतली आमकां मदत करूनय आमी ताचो फायदो घेना जाल्यार आमचें कोटा. पूण तशें न्हय, आमी ह्या फुडें ताका आमचो पूर्ण सहकार दिवया आनी सायबीण माय भाशेन आमचें जिवीत सारया. आमी चाकरां जावं म्हजे सोबें तुच्या उतरा पोरमोणे.